नमस्कार. योगकार गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीक आणि आयज आमी एक टॉपिकाचेर डिस्कशन करतले ते म्हणजे झी प्लॅटफॉर्म जे आसा OTT प्लॅटफॉर्म ताजेर येवपी नवाजुद्दीन सिद्दीकीलो पिक्चर आणि ताजे गोंयचे बद्दलचो ताजो टच आसा. कित्याक हो पिक्चर काडलो आणि कसो काडलो तो म्हणजे कोस्तांव हो एक कस्टम ऑफिसराचेर आसा आणि ताका लागून आज आमी डिस्कशन करपाक आमचो गोमंतक टीव्हीचो ब्युरो गोमंतक पेपराचो ब्युरो साऊथ गोवा ब्युरो हेड सुशांत कुंकळकर आसा. सुशांत, म्हाका दिसता ही घडणूक 1991 सुमार घडिल्ली. तेन्ना आमी हांव म्हणजे शाळेक वचपाचो आणि तूं म्हाका दिसता तेन्ना रिपोर्टींग फिल्डाक आसा. म्हाका रिपोर्टींग येवन एक 3 वर्सां जाली. हांवूय रिपोर्टिंगाक नवोच जाल्यार ही येदी मोठी घडणूक जाल्ली तेन्ना आनी तातूंत भितर राजकारणाचे सोयरे आशिल्ले आनी एकदम खळबळ जाल्ली. म्हणजे पेपर उगडटनाच आमकां ते वाचपाक येताले. दुसरें म्हणजे आमी सावड्डे शिकताले आनी केप्यां ह्या एरियेक पुलिसांची भरपूर वळदळ आसताली कारण प्रोटेक्शन दिवपाक लागून जी कोस्तांवाची बायल. सो एक्झॅक्ट ती घडणूक कितें जाल्ली तेन्ना? ते मे 1991 दरम्यान घडिल्ली गजाल. ताची फाटभूंय अशी की त्या वेळार अशें म्हणटात की म्हजे कडेन ते सगळे केसीस एक्विटल जाले. आतां ते कितें आशिल्ले अशें तांचे आहा की त्या वेळार 1990 त्या हातूंत भितर आमच्या भांगराचेर इतली कस्टम ड्युटी आसताली की ताजें स्मगलींग मोठ्या प्रमाणाचेर जातालें. आनी गोंय हो एक पॉयंट आशिल्लो. आनी कस्टमायज जर केस पळयली जाल्यार त्या दिसा ही जी घडणूक घडली तेन्ना फातर्डेच्या दर्याचेर मोठ्या प्रमाणाचेर हे दवरिल्ले आमच्या भांगर दवरिल्ले. ते आमचे बॅटरी आमच्यो ज्यो मोटरसायकल ताचे बॉक्साक घालून त्यो एक पेटी आशिल्ल्यान जवळपास 8 कोटीच्या भांगराची स्मगलींग जाता अशी टीप तेन्नाचो कस्टम ऑफिसर कोस्तांव फर्नांडीस हाका दिल्ली. आनी कोस्तांवाच्या हाजे प्रमाणे तेन्ना ताणें हें केलें तेन्ना ताका आनीक ते आपले पणजे पळोवपाक वेळ नाशिल्लो सुद्दां आपली मोटरसायकल घेवन बुलेट घेवन तो आयलो. आनी जी केस आशिल्ली त्या प्रमाणे की कॉन्टेसाक चर्चिल आलेमांव हो तेन्ना आमदार आशिल्लो ताच्या कॉन्टेसाक घालून तो सगळो हे व्हरताले ताजो दावो आसा. आनी ती कॉन्टेसाक चर्चिलाचो भाव अल्वेनो आलेमांव हो चलयतालो. सो ही ह्या घडणुकेची पार्श्वभूमी. ओके. तेतूंत भितर आमी अशें वाचलां बी पेपराचेर की फिल्मी स्टायलीन ती लटापट जाली. मागीर ताणें ती गाडयेचेर चडलो. हाजे बद्दल कितें तूं म्हायती? ज्या तरेन म्हणजे ताका ती जेन्ना घडणूक जाली तेन्ना तसो आय विटनेस कोण आशिल्लो आसल्यातली म्हणजे ते आतां मेळना. तेन्ना जेन्ना ही वातावरण की जवळपास एक दनपारा फातर्डेचो जे फातर्डे आमचे वेळ आसा थंयच्यान येता आसतना त्या वॉल्ताचेर एक पयलीं थंय सर्वीस सेंटर आशिल्लें. थंय कोस्तांवान अल्वेनाची गाडी आडोवपाचो प्रयत्न केलो. मोटरसायकली आसतनाच ताणें अशी हे मारून आमची झोपय मारून हाका धरलो आनी एक हातान ताजे गळो धरलो आवळून धरलो आनी तो ताका हें करतालो. सो तेन्ना दोनूय हांचे झटपट जावन हो आमचो कोस्तांव म्हणटा तो कराटे फायटर आशिल्लो तेन्ना ब्लॅक बेल्ट हे. आनी तेन्ना एक आशिल्लें की हे सगळे जे ऑफिसर्स आशिल्ले ते भोवतेक चडशे कराटे शिकिल्ले आशिल्ले. सो ताजे हाताक नकल डस्टर आशिल्लो. नकल डस्टरान हें करता आसतना अल्वेनाच्या गळ्याक लागून ताजो हें जालो आनी सबसिक्वेंटली आलेमांव सोंपलो. सो ताज्या फाटल्यान जे कोस्तांवान जो दावो केल्लो त्या प्रमाणे कोस्तांव म्हणटा की आपणें मागीर लोक येवपाक लागले. सो आपूण भिलो. आपणें हाजी डिकी उगडली तरी कॉन्ग्रेसाचे आनी थंय भितरली भांगराची एक चीप लोकांक दाखयली की अशें हें भांगर आसा आनी तें दाखयलें आनी आपूण डिकी बंद करून भायर सरलो. पूण ताज्या फाटल्यान सबसिक्वेंटली जेन्ना त्या गाडयेची डिकी उगडली पुलिसांनी त्या गाडयेक फुटबॉल आशिल्लें. ओके ओके. सो हो जर सगळो जर पळयलो जाल्यार मसालो सगळो एक आमच्या फिल्माक सोंपो सारको अशे तरेच्यो घडणुको आशिल्ल्यो. तेन्ना आनीक हें तेन्ना हांगा आमचे सावथ गोवाचे तेन्ना मडगांव एकच हे आशिल्लें
ना पुलीस स्टेशन वेगवेगळे आशिल्ले पूण सब डिव्हिजन हे मडगांवच मडगांवच आशिल्लें तेन्ना सो दक्षिण गोंयचे सगळे सब डिव्हिजन डीवायएसपी बीएसपी हांगाच बसता. डीवायएसपी मडगांव आनी अलेक्स रास्किन म्हणटा त्या वेळारचो डीवायएसपी हांगचो मडगांवचो आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाचो पीआय आशिल्लो तो आमचो मोहन नायक. ओके. सो तो मागीर मुखार डीवायएसपी जावन मागीर एसपी जावन तो रिटायर जालो. सो हे तेन्ना हो तेन्नाचो सामको हॉट टॉपीक आशिल्लो. अशें आशिल्लें की ती घडणूक जातकीर त्या आवडच्यान वचपाक पसून लोक भिताले अशे तरेची सगळी एक तरेचें वातावरण आशिल्लें. सो तेन्ना चर्चिल आलेमांव म्हणल्यार एक पावर हावस अशें सारकें गडगंज आनी व्यक्तिमत्वी गडगंज ताचे बरोबर ते 5 जाण भाव आनी थंय एक्चुअली तांकां अशें भिताले म्हणल्यार जाता लोक बी आनी एकंदर माहोल कितें जालो तेन्ना सारको. एक हातूंतली सांगपाक गजाल म्हणजे ज्या दिसा ही दुखेस्त घडणूक घडली म्हणजे हे जालें त्याच दिसा चर्चिलाचो बर्थडे आशिल्लो. ओके. चर्चिलाच्या बर्थडे दिसाच हे सगळी हे जालें. सो एक तेन्नाचे हातूंत भितर तेन्ना चर्चिल म्हणटा सामको यंग हिरो सांगू. ताका पयलीं कोंकणी एज्युकेशन चर्चिल म्हणटा सामको फोर फ्रंटाचेर रावून झगडिल्लो. सो ताका लागून चर्चिल म्हणटा एक त्या वेळार एक वलय आशिल्लें. बरोबर. चर्चिल म्हळ्यार वलय आसाच आसा. पूण तेन्ना चर्चिल म्हणल्यार चर्चिलाचें नांव घेतल्यार तागेलें एक नांवाचेरूच सगळें काम जातालें. प्लस ताचे भाव जोकी आलेमांव मागीर आल्वेनान मागीर सियाब्र हे तेन्ना आनीक तांचे भितर सगळे ते 4 जाण भाव आशिल्ले ते बरे पैकी फुटबॉल खेळपी बरे पैकी व्हॉलीबॉल खेळपी. सो तांचे भितरल्यान लोकां मदीं सगळ्याक मेळून मिसळून वागपी अशें हे केलें प्लस पॉलिटिकल आमदार आशिल्लो. एक ताचे विशीं एक वेगळेच तेन्ना वलय आशिल्लें चर्चिलाचें. ताका लागून हे केसीक सामकें फक्त गोंया पुरतीच ही मर्यादीत उरूना तर सगळे टोटल भारताचें लक्ष वेधलें. त्या भायर सगळे वर्ल्डाचें लक्ष त्या वेळार गोंया कडेन ह्या घडणुकेक लागून सगळें लक्ष वेधिल्लें. सो चर्चिल एक तेन्ना पॉलिटिशियन आमदारय आशिल्लो. मागीर आतां हो जो कस्टम ऑफिसर आसा कस्टम तागेले फॅमिलीची कशी परिस्थिती आशिल्ली. ताजी फॅमिलीची एक ना पूण कस्टम हो आमचो कस्टम म्हणटा तो त्या वेळार एक सारको डेरिंग हो आशिल्लो ऑफिसर. आनी अशें तोय तेन्ना यंग सारको. आतां कस्टमाक 71 इयर्स जाल्ली आसा. सो आतां सद्याक तो अंधेरी मुंबय हांगा रावता. काल हांवें ताचे कडेन फोनाचेर कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना सांगलें की आपल्याचेर जो पिक्चर येता तो पळोवपाक सारकी उमेद आसा. कारण तो म्हणटा की ह्या घडणुके विशीं लोकां मदीं वेगवेगळे एक प्रवाद आसात हे आसात. आतां हो पिक्चर येतकीर हो सिनेमा येतकीर लोकांक त्या दिसा त्या घडणुके फाटल्यान सत्य कितें आसा तें कळटलें अशें कोस्तांव म्हणटा. कोस्तांवाचें हें आशिल्लें एक तेन्ना गोंयांतलो जो कस्टम कमिशनर आशिल्लो तो दयाशंकर म्हणटा आशिल्लो. आनी तोय दयाशंकर म्हणटा तो तितलोच टफ हे. आनी तेन्ना एक हे की तेन्ना चर्चिल जरी हातूंत ना ते आमचे सत्ताधारी हातूंत ना तरी चर्चिला कडेन फायट दिवप हें खूब टफ आशिल्लें. खूब टफ आशिल्लें. सो आनी एक म्हणटा ते 91 हे जाला 90 बसून चर्चिल म्हणटा सीएम आशिल्लो. 47 पूण तो 90 चर्चिल म्हणटा गोंयचो सीएम आशिल्लो. आनी एक्स सीएमाच्या घराचेर हल्लो जालो म्हणल्यार फॅमिलीचेर फॅमिली हो ताजो बॅकग्रावंड ताजे फाटल्यान आनी एक हें जालें म्हणजे ही केस ही मागीर सारकी हाय प्रोफायल केस जाली. आनी ताका लागून कितें जालें की ही केस काडल्यान सीबीआय कडेन एंडोर गेली. आनी सीबीआय तेन्ना कोस्तांवाचेर मर्डर केस घालून ती सावथ गोवा आमचे सेशन्स कोर्ट आहा ते चार्जशीट सुद्दां केल्ली. सो हाका एक निमाणे कडेन एक वेगळो एंगल मेळ्ळो की हे कितें स्मगलींग न्ही हे फकत आनी कितें करपाक लागून कोस्तांवान आर्मिनाचो खून केला तरेची एक आशिल्ली. ताचे फाटल्यान सबसिक्वेंटली कोस्तांवान ते हाका चॅलेंज करून अप टू सुप्रीम कोर्ट वचून पावले. आनी सुप्रीम कोर्टान कोस्तांवाचो हो खून न्ही तर ताजो ऑफिशियल ड्युटी जाल्ले एक कपल हे करून कोस्तांवाक त्या हातूंतल्यान डिस्चार्ज केल्लो. सो दोनी केसी ज्यो आसात त्यो भायरच पडल्यो ना. एक सेकंड मेन आमची मेन जाल्ली कितें हें प्रकरण स्मगलिंगाक लागून ताजे फाटल्यान आनीक सामको हो की एक वटच्यान सीबीआयन घाल्ली दुसरे वटच्यान कस्टम आशिल्लो. कस्टमानय
केस जाली, कस्टमान केस चर्चिलाचेर, तेन्ना आनी एक जालें की हे जो स्मगलींग जाल्या 8 कोटीचे त्या वेळार तांचे कस्टमाची केस करता आसतना 2 तरे जाता. एक कस्टम स्वता तांचे आसा थंय चलयतात आनी दुसरी कोर्टाक चलता. ही केस जेन्ना कस्टमाच्या जाल्ले, कस्टमान चर्चिल आलेमांव, ताजो भाव जोकी आलेमांव, ताजो भाव सियाब आलेमांव आनी आनीक 3-4 जाणांक दोशी ठरोवन तांकां 100 कोटीची फायन मारिल्ली. सो हो कस्टमाच्या हातूंतलो हो जाल्लो तो थंय तांचे कमिशनराचे बुकाक जाल्ले त्या हातूंत भितर 100 कोटीची फायन मारिल्ली. ताका मागीर चर्चिलान हायकोर्टाक चॅलेंज करून मागीर ती केस म्हणटा मागीर ते ताका पुरावे नाशिल्ल्यान ती भायर पडली. सो एक कस्टमाची केस जी आशिल्ली ती 100 कोटीची फायन जाली. दुसरी हायकोर्टाक दुसरी आनी कोर्टाक ती भायर उडयली. दुसरी कोर्टाक चलताली. आमचे कस्टमरची केस ह्या त्यो चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट हांचे मुखार चलता. सिन्स फातराडे जाल्ल्यान ती मडगांवच्या चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटा मुखार चलली. तातूंत भितर हे आयिल्लें की कस्टमाचो आशिल्लो की कोण तरी डिकी टॅम्पर करून डिकींतल्यान भांगर काडले आनी फाटल्यान फुटबॉल घाले असो हे आशिल्लो. पूण ती डिकी कोणें टॅम्पर केली ते हे आमच्या CJM कोर्टाक प्रूव जावंक ना. प्लस मागीर ते थंय आशिल्ले हे जे कोण आशिल्ले चर्चील किंवा हे आशिल्ले काय ना, तांचो हात आसा काय ना, तेही कस्टमरचो वकील तेन्ना कस्टमरची केस आमचो पयलींचो आमदार गोंयचो पयलींचो माजी आमदार एडवोकेट शंकर लाड म्हणटा चलयतालो. आनी ते हांवूय तेन्ना त्या सुनावणेक हांव प्रत्यक्ष हजरात रावतालो. ताका लागून म्हाका मायन्यूट डिटेल्स खबर आहात. मेन म्हणटा ते टॅम्पर कोणें केलें काय कितें हे सिद्ध जावंक ना. प्लस मागीर बाकीच्यांचोय आस्पाव आसा काय कितें तेंय सिद्ध जावना. ताका लागून त्या केसींतल्यान चर्च ब्रदर्स आनी बाकी सगळे आहात सगळे आमचे एक्वीट जाल्ले. आनी एक आमकां आयकुपाक म्हणजे तुजे कडल्यान इन्फॉर्मेशन करपाक पडटलें. तेन्ना रिपोर्टिंग करप कशें आशिल्लें म्हणजे येदी व्हडली हाय प्रोफायल केस तेन्ना तुका म्हाका दिसता मोबायलूय ना, वॉट्सॅप ना, बाकीचें कांयच ना. म्हणजे थंय वचून तुवें कितें तरी सीन पळोवपाचो, फोटो काडपाचो तो परिस्थिती जेन्ना डॅड बॉडी ताजो फोटो काडप म्हणल्यार एक सारकें इतलें म्हणल्यार तो भाग तुका सांगितल्यान तेन्ना त्या आमचे वार्का बिरका तेका टेरर एरिया म्हणून अशें हें करतात. थंय वचून ते फोटो काडप प्लस आनी फोटो हाता भशेन न्ही ते डेवलप करपाक जाय आशिल्लें. डेवलप करप आनी हें करप ते एक खंय वचप म्हणल्यार एक तूं थ्रिलिंग एक हें येतालें थ्रिलिंग येतालें. हांव तेन्ना जुनियर पूण हांव म्हगेले ते सिनियर आहा तांचे बरोबर वतालो थंय. सो एक ते असो थ्रिलिंग येतालो की ही केस एक तूं जणू काय पिक्चर तूच एक काडटा आनी तूच रयता अशे तरेचे हे जाताले. हातूंत भितर एक हें की चर्चील आलेमांव हांचे फॅमिलीन जरी तांचे खातीर एक दुखाचें गजाल पूण केन्नाय जे कोण रिपोर्टींग करताले तांचे खातीर प्रेशर हाडपाचो किंवा हाडपाचो तसो केन्नाय प्रयत्न जावंक ना. ओके. कोस्तांवा कडेन तुजो टच केन्नाच्यान आयलो? कोस्तांवाक हांव पयलीं वळखतालो. पयलीं म्हणल्यार जेन्ना ही केस जाली तेन्ना हांव दयाशंकर म्हणटा ताजे कडेन टचाक आसतालो बिकॉज ऑफ ह्याच केसी लागून. ताका लागून कोस्तांवा कडेन नाशिल्लो. कोस्तांव म्हणटा पयलीं बरो एक फुटबॉल प्लेयर. तो आमचे चौगुलेक खेळटालो. चौगुलेक बरो फुटबॉल प्लेयर गोली आशिल्लो आनी मागीर तो कस्टमाक जालो. मागीर ताजे दुजे जाले. मागीर दयाशंकर आनी कोस्तांव दोगांयची बदली मुंबय जाली. सो ताजे फाटल्यान एक टच गेलो. पण आतां परत जेन्ना काल तूं उलयलो तेन्ना आनी कसो कॉन्टेक्ट कसो केलो तुवें ताका? कॉन्टेक्ट ना. हांवें सोर्सीसांतल्यान ताजे नंबर घेतलो आनी ताका फोन केलो आनी तुका हे कितें दिसता मीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी सारको जेन्ना एक्टर ही केस हे करता तो म्हणलो की आपल्या कडेन हाज्या पयलीं कितलेशेच हे आयिल्ले कॉन्टेक्ट जाल्ले आमचे डायरेक्टर्स हे कितें आपूण दिनाशिल्लो म्हणटा. बट मागीर हे तो म्हणटा आपल्याक एकूच बरें दिसता की ह्या हातूंतल्यान म्हणजे जरी गोंयांत किंवा हांगा खबर आसा सगळे जगाक ही केस म्हणटा ती अजून कितें ती खबर ना आनी ते तांचे खातीर एक मीथ अशें आसा. सो ह्या हातूंतल्यान एक जातलें की ही केस कितें नेमकी ते हातूंत भितर आनीक हें आसा की आमी जरी आतां आमकां गोंयकाराक खबर आहा म्हणून त्या चर्चिल आनी हाजे म्हणटात कोस्तांव खरें तर पिक्चराक तशें ना. खरें पिक्चराक एक गोंयांत जाता स्मगलिंगाची गजाल
आतां तेजें एक राजकारणी आसा तो चर्चील म्हूण दाखयलें ना किंवा तो मेला तो हें जाला तो दाखोवपा नाका ती केसीस जर केसीस म्हूण आसा ताका हय लागून आनी केसीस जर हाजो पिक्चरात जर हें पळयलें तुवें पोस्टर पळयलो जाल्यार तें इजिली कोणी म्हणजे ती केस पूण ना पूण पिक्चराक कितें आसता तातूंत भितर आमचे दोग जाण पिक्चराक आसते मागीर पिक्चर पळोवनी लोकांली हातूंत पडयनाका आतां दोग जाण गोंयचे कलाकार आहा एक ध्रुव शिखरो म्हणटा ताणें त्या स्मगलराच्या भावाची रोल केल्लो आसा आनी एक श्रवण फोंडेकार म्हणून आसा ताणें बाकीचो आनी एक केल्लो आहा जो कोण आमी सेजल शाहान हो पिक्चर डिरेक्ट केल्लो आसा आनीक दलाल हे आसा ताणें तो स्मगलराचो ताणें केल्लो आसा सो कालच्या हातूंत भितर तो म्हणटा की आपल्याक एक बरें दिसता की ह्याच हो म्हणटा सगळ्याक उमळशीक आसा सिनेमाची पळोवपाची आपल्याक ताचो चड आसा सो आनीक म्हाका दिसता की आमची आतां ही चर्चा पळयल्यार आयकल्यार म्हाका दिसता जे आमचे पळोवपी आहात तांकांय तितलीच आतां उमळशीक आसतली की अशें हांव जाल्यार अशें म्हणटलो की हे पिक्चर म्हाका दिसता सामकें सगळे गोंयकार पळयतलेच चड करून आमगेले साश्टीतले आनी सावथ गोवाचे लोक जे तांकां खबर आसा ही केस ते पळयतलेच हे कशेंच सोडपाना पळयनासतना सो हे सगळी एक आनी तेन्नाचो म्हणजे 90सांतलो गोंय हय कशें आशिल्लें तेंय एक चॅलेंजींग आसतलें डायरेक्टर जावं हाजे मुखार तें प्लेस कशें करपाचें कित्याक आतां गोंय तें पयलींचें तें उरलें ना आतां म्हणटा वेगळें जालां सो तें एक चॅलेंजींग आसता अशें दिसता तुका तेच ताका लागून सांगता की तेन्नाचे हाजेर अशें न्ही की गोंयचे स्मगलिंगाचेर हाज्या पयलीं पिक्चरां आयले ना अशें न्ही हाजे पयलीं आयिल्ले आसा पूण इतले डिटेलिंगाक खंयचेच येनाशिल्ले तेन्ना गोंयांत भांगराचें स्मगलींग किंवा सिल्वर स्मगलींग किंवा बाकीच्यो फॉरेन वस्तू वॉचीस बिचीस की अशें आहा की एक हें देऊन इतल्यो आमचे त्यो इलेक्ट्रॉनीक घडयाळीची इतल्यो हे जाल्ले की ते निमाणे कडेन 5 रुपयाक एक घडयाळ पेना इतले लेवलाचे सारके तातूंतय भितर आनीक तेन्नाचो हो आशिल्लो ह्याय स्मगलिंगाक कोण इलेक्ट्रॉनिक्स तातूंतय भितर एक पयलीं तेन्ना राजकारणी आशिल्लो पण पयलीं राजकारणी आशिल्लो मागीर राजकारणी जालो सबसिक्वेंटली तोय आशिल्लो तो राजकारणी अजुनूय आसा अशें म्हणटात आमच्या राजकारणाक आसा अशें म्हणटात सद्याक तो काय तागेले तो स्वता जो कोण आसा म्हणटाले तो अजुनूय सद्याच्या राजकारणाक आसा सो ही एक आमच्या खातीर आमी पळयिल्ली म्हणजे जाणून जाल्ली म्हणजे नव्या पिळगे खातीर म्हाका दिसता ही एक गोंयची एक पन्नी वळख पन्नी गोंय कशें आशिल्लें ते आतां हातूंतल्यान येतल्यान सगळी इंडिये मुखार येतले चल ह्याच पॉयंटाचेर आमी आयची आमची साश्टीकार कार्यावळ आसा ती सोंपयतात आनीक सुशांतान सांगले भशेन एकदां ह्या गजालींतल्यान पयलींच्या कांय ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो घडणुको आशिल्ल्यो ज्यो खूब गाजिल्ल्यो तांचेर उजाळ घालपाचो प्रयत्न केलो कारण त्या टायमार सुशांत म्हाका दिसता तूं 3 म्हयन्यांनी तुवें सांगलें तशें 3 वर्सां पयलीं तो जॉयन जाल्लो आनी ताचे नंतर येदी मोठी घडणूक घडली आनी ताका ती रिपोर्टींग करपाची भागी मेळ्ळी तेन्ना खूब चॅलेंजींग आशिल्लें रिपोर्टींग करप कारण आयचे भशेन तेन्ना फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो सो आमी ह्याच पॉयंटाचेर काबार करतात आनी म्हाका दिसता सगळे रावले आसतले की हो कोस्तावन जो OTTचेर रिलीज जावपा झीचेर तो केन्ना रिलीज जातलो आनी केन्ना तांकां तो पळोवपा मेळटलो हाजेरच आमी ही कार्यावळ खबर करतात सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV